आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. म्हज्या बरोबर आसा म्हज्या दाव्या अर्दान उल्हास आनी शेखर. उल्हास एक्चुअली इज दी कन्वेनर ऑफ दी शेतकारांचो एकवट तळगांव आनी म्हज्या उजव्या अर्दान आसा बाब झेवियर आल्मेडा. सांगपाची गरज ना. शी इज बीन डुईंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर फार्मर्स एंड एंटायर तालिगांव. आजचे प्रेस कॉन्फरन्स कॉल आउट करपाचें कारण आसा. आता पावस स्टार्ट जालो. पावस स्टार्ट जाल्या बरोबर पावसाची प्रॉब्लमां स्टार्ट जाली, स्पेशली फॉर तालिगांव. आनी ती प्रॉब्लमां बेसिकली अशी आसा की पावसान जें पळय कल्टिवेशन जावपाक जाय शेताचें तें आमकां दिसता की ह्या वर्सा जावचें ना. आतां मातसो पावस पडला, चड पावस पडूंक ना, आनी त्या पावसान अशें कळ्ळां की नागाळ्याची जितलीं शेतां आसात तीं भरून आसा. त्या शेतांतलें उदक वचना आनी कल्टिवेशन चोरवो सुद्दां अजून लोकांनी रोवंक ना. सो दॅट इज हाव सिवियर द सिच्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन तालिगांव इज. आतां हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी कित्याक आपयलें की एक बीग बर्ड जातलो. पंचायतीन एक हें केलें, कितें एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो. आनी तो प्रोग्राम ऑर्गनायज कोणाक लागून केल्लो? तो फार्मरांक लागून केल्लो. कोणें केल्लो? पंचायतीन केल्लो. हेजो मुखेली कोण आशिल्लो? बाब आग्नेल डिकुना, सरपंच. आनी जें ताणें सांगलें पळय आनी जें ताणें केलां पळय, एक फसाद म्हणून आसता पळय दाखोवपा खातीर, एक विंडो ड्रेसिंग जें आसता पळय, ते विंडो ड्रेसिंगा भशेन ताणें तें एंटायर प्रोग्राम केलो. पूण ताणें प्रोग्राम केलो आनी आमकां कांय प्रॉब्लम ना. तेणें फार्मरां खातीरूय प्रोग्राम केलो जाल्यार कांय ना. इनफॅक्ट वी वेलकम हिम एंड वी हॅव ऑलवेज बीन टेलिंग हिम लेट अस जॉइन हँड्स with all of us together and promote agriculture in Talegaon. So that is not the issue. Then what is the issue? The issue is very simple. थोड्यो गोष्टी ताणें केल्यो. बी ताणें केन्ना दिलें? ज्या टायमार लोकांचो चोरवो अर्दो जावपाक जाय पळय वयर येवन, मातसो तरी वयर येवपाक, त्या टायमार तो बी दिता. आतां तें बी दिता पळय ताका तयारी आसता करपाची, बेटेन घालपाक जायना. सो चोरवो घालूंक जाय, येवपाक जाय वयर आनी मागीर रोवपाक जाय. सो तें बी दिलां ह्या टायमार, ज्या टायमार लोक आतां ती बी यूज करूंक शकना. दुसरें, जे फार्मर म्हणून हाडून बसयल्या पळय तेणें पळय न्ही, 4-5 जाण कितें फार्मर बसयल्या पळय तेणें, दे आर एक्चुअली नॉट कल्टिवेटिंग. कोणूच कल्टिवेट करना. म्हणजे हो जस्ट फार्स. आतां फार्स कित्याक हो? फार्स दाखोवपाक की आग्नेल बाब जो तालिगांवचो तळगांव पंचायतीचो सरपंच आसा तो कितें तरी एग्रीकल्चरा खातीर खूब करता. आतां गेल्ली 10 वर्सां म्हज्या उजव्यान आसा झेवियर बाब. ही इज ऑल्सो दी प्रेसिडेंट ऑफ दी प्रोग्रेसीव फार्मर्स क्लब ऑफ तालिगांव. आतां ह्या क्लबान, हो क्लब जो आसा पळय, ह्या क्लबान गेल्ली 10-15 वर्सां ताळगांवान एग्रीकल्चर रिवायव जावचें म्हणून खुबशे एफर्ट्स घेतल्या. ट्रॅक्टर हाडलो, हार्वेस्टर्स हाडले, फर्टिलायझर्स दिले, बियां दिली, सगळें केलें. आनी आज जे पळय ताळगांवान आमी पळयता रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर आसा पळय, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू मिस्टर आग्नेल बाब. It is because of people like Xavier who has worked tirelessly over a period of time. And I should not forget Candito Dias also. So he has also done quite a lot. आता त्या कितें तें आमचें हेका उलयता आसतना तो कोण एकटो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कितें आसलो, नांव म्हाका खबर ना कोण तो, इतल्यो प्रेजीस हें केल्या की आग्नेल बाब हें करता, आग्नेल बाब तें करता. हांव आग्नेल बाबा कडेन विचारता, आग्नेल बाब तूं कितें करता? मे तूं कितें कामां करता आसतलो तुजी कोणाची, बट शेतकारा खातीर तूं कामां कितें करता सांग म्हाका. आतां फुडें सांगलां तशें कळटलें कितें तें की तूं जो आसा पळय, तुजे कडेन आनी उंदीर जो आमी म्हणटा पळय ताका ताळगांवचो, दोगांय कडेन मेळून आज बँक आसा, एक लँड बँक आसा. आनी ती लँड बँक कंप्रायजीस ऑफ द फार्म लँड. शेतां तुमी घेतल्या, शेतांचेर तुमी झोन कन्वर्ट केल्ले आसा आनी त्या झोन कन्वर्टांनी कमर्शियल बिल्डिंग्स येवपाच्यो आसा. आतां हांव जें पळय उलयता तें फट जाल्यार येवन तुवें तशें सांगलां पळय तूं फार्मरांक कितें करता पळय आग्नेल बाब, तशें येवन सांग, क्लॅरिफिकेशन दी. तशें ना म्हणून आपूण फार्मरां खातीर करता, आपूण फार्मरां खातीरूच वागता. इनफॅक्ट त्याच हेतून हांव तुजे कडेन आनी एक विचारता. सपोज तर तुवें फार्मरांक म्हणटा तूं इतलें दिता तितलें दिता अशें करता, फार्मींग रिवायव करता, जाल्यार पंचायत बजेटीन तुका आज आमकां फार्मिंगा खातीर बजेट कित्याक ना? वाय इज देर नो बजेट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी? कित्याक ना?
फार्म रिवायव करता जाल्यार रिलेटेड टू फार्म आता पळय तूं शेतां भरल्या आता मातशें कमी जाल्या आता ह्या पावसान परत भरतली ती जर कमी जाल्या जाल्यार तूं सांग आमकां तूं एक त्यो वॉटर चॅनल ते उदक भायर वडटा ते ओपन करपाक कितें केलां आता कोमेले मोरड म्हणून एक आसा जे ऑक्झिलमा कडल्यान उदक वडता पळय क्रिकान ते कोमेले मोरड आसा पळय न्ही ते तुका आमी कितलें सांगलें की 1 मीटर जी 3 मिटरांची ही आसा विड्थ आसा पळय ती चॅनलाची ती 1 मीटर थंय करून दवरल्या आता तूं ती उगडूंक सोदना आमकां सांगता की तुजो कोण तरी आसा मनीस म्हणून थंय आनी त्या मनशान तें केलां तेका लागून तूं हात लावंक सोदना थंय आता तें उदक तें जर तूं उगडना ह्या फाटी सगळीं उदक भरतलें तें वचचें ना भायर तेजेर कितें सांगपाचें आसा तुका तेजेर आग्नेल बाब कितें सांगपाचें आसा कित्याक तूं तर म्हणटा की तुवें आनी जो तो डायरेक्टर कोण आसलो तो म्हणटा पळय न्ही तुवें रिवायव केलें तर जाल्यार लेटर तूं सगळें क्लॅरिफाय कर बाबा तूं हें करतलो आमकां फाल्यांच तूं दिसपाक जाय थंय जे वॉटर चॅनल्स आसा पळय न्ही ओपन करता तें तुजी मॅडम जेनिफर त्या मॅडम जेनिफरान कितें पोस्टरा खातीर शी हॅज नो टायम फ्रॉम अ किटी पार्टीज आमकां अशें कळ्ळां की शी इज ओनली डुईंग किटी पार्टीज नथींग मोर दॅन दॅट आनी तूं हांगा तेजें हें गायता गूण गायता ती फक्त खंय तरी फोटो काडटा आनी फोटो घालता आपणें अमकें केलें आपणें तमकें केलें म्हणून कितें आपणें अमकें केलें आपणें तमकें केलें कितें जेनिफरान केलां कितें ताळगांवां खातीर डज जेनिफर हॅव आन्सर आनी तुका आनी एक सांगता तुमी सगळे मुद्रा भशेनूच करता कामां कळ्ळें म्हणजे कितें दिसाचें दिसना तुमी रातचें दिसता आता उंदीर येता ते रातचे कितें करता फक्त त्रास दिता लोकांची वाट लायता तशेंच तुमी करता आता हांव जें कितें आतां म्हणटा पळय वेदर देर इज समथींग एल्स दॅट यू वूड वॉन्ट टू से तुका दिसता की आमी म्हणटा तें फाल्स प्लेस इट बिफोर द पीपल जशें त्या दिसा तुवें गूण गायले पळय स्वताचे गूण गायले आनी मॅडम जेनिफराचे गूण गायले पळय डी फॅक्टो जी देजूर MLA तालिगांवची नांवां खातीर ती आसा पळय तें सांग लोकांक दुसरी आनी एक गोष्ट आसा तुवें आनी एक म्हणलें दिस इज द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम यू अग्नेल बाब तुवें सांगलें की तूं आतां ताळगांवच्या वांयग्यांक कितें तरी नांव दिता सांगलें तुवें तें बाबड्यांक खबर सुद्दां ना ब्रिंजॉलाक GI मेळ्ळा जॉग्राफिकल इंडिकेटर मेळ्ळा की तांकां बाबड्यांक खबर ना बॉनफायड जेन्युइनली तांकां खबर ना तूं तेंच्या फुड्यान उबो रावलो आनी सांगता आपूण ताळगांवच्या ब्रिंजॉलाक नांव दिता म्हणून अरे बाबा ताळगांवच्या बोणेल म्हणचो पडलो तुका मागीर ताळगांवच्या ब्रिंजॉलाक ऑलरेडी GI आसा जॉग्राफिकल इंडिकेटर आसा दॅट दीस ब्रिंजॉल इज युनिक टू द लँड ऑफ तालिगांव ऑल द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ तालिगांव पार्टली आय थिंक इवन द प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स क्लब ऑफ तालिगांव कितें आनी तूं लोकांक सांगता तें तूं कितें करून दितलो म्हणून अरे बाबा तुका थंय पयशेच मेजपाक टायम ना कितले डिलिंग जालें कितलें कमिशन जालें आमी हेच्या फुडें तुजें आनी उदराचें आनी कमिशन खंय चल्लां पळय न्ही तें हाडटलें लोकां मुखार दाखोवपाक की तूं इज अ सेकंड फिडर टू द उंदीर आनी तुमी दोगूय मेळून ताळगांव काबार करता कितें आतां तुवें म्हणलें की पंचायत इज गिविंग एम्फसीस ऑन एग्रीकल्चर हांव तुका तेच्या बद्दल फक्त 2-3 गोश्टी विचारता तूं एम्फसीस दिता तुज्या उतरांनी घडये तूं खरो आसत आमकां खबर ना कित्याक आमी काय तुका खंयच पळोवंक ना कितें तूं एक सांग आमकां तूं तर एम्फसीस दिता जाल्यार तुजें विजन डॉक्युमेंट खंय आसा एग्रीकल्चराक तुजो विजन डॉक्युमेंट खंय आसा टू रिवायव एग्रीकल्चर इन तालिगांव त्या विजन डॉक्युमेंटाक सपोर्ट करपी प्लॅन खंय आसा अमक्या वर्सांनी जावं अमक्या म्हयन्यांनी अमक्या टायमार तूं एग्रीकल्चर रिवायव करतलो तालिगांव आनी थर्डली ते विजन आनी प्लॅनाक बॅकअप करपाक पयशे खंय दवरले तुवें कोणाक दिल्या आतां तुका एक सांगपाचें म्हणल्यार तुमी तें सुवेज काम केलां पळय सुवेज काम केलां आनी कोणें केलां तें खबर ना नांव खबर ना म्हाका बाकी कितें आय डोंट नो हू द माती सगळी शेतान उडयल्या ती काडटलो तूं ती काडपाची तुजे कडेन ताक आसा डू यू हॅव द गट्स टू रिमूव दॅट काय तुज्या पात्रांवर तुका सांगलां की ती माती आसा ती उडय कित्याक आपल्याक मागीर फुडें कन्वर्ट करपाक बऱ्याक पडटलें तुका दिसता तुजे कडेन तर एज अ सरपंच ऑफ विलेज पंचायत तालिगांव तुजे कडेन तर हें आसा कितें आसा तुजे कडेन विजन डॉक्युमेंट आसा तुजे कडेन प्लॅन आसा फॉर रिवायवल ऑफ तालिगांव ती पयली माती काड
कळटलें आमकां कितें तें. ना जाल्यार हुंदरा भशेन बिळान वचून बस. लोकांक भेटो दॅट फॉल्स प्रॉमिसीस आनी फटोवं नाका लोकांक. तुमी गेल्ल्या 18 वर्सां लोकांक फटयल्या. 18 वर्सां तुमी लोकांक फटयल्या. फक्त कित्याक हुंदराक आनी तुका रियल एस्टेट जाय. कितें आतां आनी एक आसा, हांवें मातशें ते टच केलां, बट आमकां अशें कळून आयलां, एंड दीस इज अ फॅक्ट. ह्या फॅक्टाचेर आमी डिटेल्स आसा पळय न्ही, इन द कमिंग डेज बिफोर द पब्लीक घालतले. वॉट आर द फॅक्ट, वॉट इज इट, that to me there is a very concerted effort on your part to as agent of the Undir दोगूय मेळून तुम्ही ताळगांवची सगळी शेतां विकती घेता. चडशीं शेतां मदीं जी आसा पळय न्ही ओडीपीचेर तुवें तांकां पर्पल कलर घातला. शेतांक कमर्शियल झोन केला. कितें आतां फक्त तुवें लोकांक इतलें सांगचें, तूं जेन्ना म्हणटा शेत रिवायव करता, तूं जेन्ना म्हणटा एग्रीकल्चर रिवायव करता, तूं जेन्ना म्हणटा फार्मरांक प्रोत्साहन दिता, एनकरेजमेंट दिता रोवपाक चड, जाल्यार तुवें आमकां सांगचें, लोकांक सांगचें ताळगांवच्या की तुमचे कडेन अशीं कितलीं शेतां आसा डिरेक्टली आनी इनडिरेक्टली, बेनामी आनी तुमच्या नांवार अशीं कितलीं शेतां तुमी घेतल्या ती. नाजाल्यार आमी हेच्या फुडें लोकां कडेन दवरतले कितलीं शेतां पळय तुमी घेतल्या पळय ती, कितलीं शेतां तुमी पळय झोन मार्क केल्या कमर्शियल, दिल्ली पार्टी, गोवन पार्टीज. एक बिल्डर आसा, ज्या बिल्डरा कडल्यान तुजो हुंदीर आसा पळय न्ही, तो हुंदीर तेज्या थ्रू काम करता, तेज्या थ्रू काम करता, सगळे पयशे थंय वता हुंदीराचे, तो काम करता सगळें. सो लोकांक सांगचें की हें आसा पळय, जे लँड बँक केल्या पळय तुमी शेतांची, ती कितली आसा ती. आतां फायनली तुका एक तर तें सांग, बजेट सांग अग्नेल बाब, बजेट सांग, तुवें कितलो बजेट शेतां रिवायवल शेतकाऱ्या खातीर. आतां शेतां थोडे बुडून हें जालीं जाल्यार तुजे कडेन ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपाक फ्रॉम द पंचायत फंड कितें आसा. पंचायती कडेन 10 कोटी एफडी आसा. पंचायतीचो बजेट आज नियरली 20 कोटीचो बजेट आसा. कितें एन्युअल बजेट. इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट पंचायती इन गोवा. जाल्यार तेतूंतलो तूं कितलो भाग जो आसा पळय, प्रोपोर्शन, a percentage of that money you are spending on farmers. कित्याक गेले फाटी तेणी शेतां रोवंक ना, तुमकां लागून. एक याद दवरा, तुजो हुंदीर आसा पळय सगळीं चॅनलां बंद करता, वाटो सगळ्यो उदक वचपाक बंद करता, आनी पाड घालपाक सगळीं शेतां तूं आनी तुजो हुंदीर आसा. कितें तें सांग. आनी दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट, आतां तुका सांगलां कितें, तूं कितें करता, तुजें तें कोमेलें जें मॉडर्ड आसा पळय थंय 1 मीटर कितें केलां आनी इट इज बिल्ट अप, मेसनरी वर्क आसा, तो केन्ना मोडटलो तूं. थंय ती आसा ती एरिया एटलीस्ट 2-3 मीटर केन्ना करता, ती पयलीं करपाक जाय. करूंक शकता तूं जाल्यार सांग, ना जाल्यार बिळान बस हुंदरा बरोबर. कितें थर्ड, तूं विजन तुजें एग्रीकल्चराक रिवायव केला म्हणटा पळय तें विजन दाखय आमकां. And we would want to work with the panchayat. We have never said we are not working with the panchayat. तुझ्या बरोबरूय काम करूया, तुझ्या बरोबरूय काम करूया, पूण तूं यू आर नॉट रेडी. रिमेंबर, भुरगे तुजे कडेन आयिल्ले त्या दिसा कंप्लेन घेवन सांगपाक की हें वॉटर चॅनल जें आसा पळय न्ही तें ब्लॉकेज आहे ताका. आमी जॉयंट सर्वे, तुवें कितें सांगलें, जॉयंट सर्वे करूया म्हणून सांगलें, जॉयंट सर्वे करूया म्हणून. आनी जॉयंट सर्वे खंय गेलो तुजो, खंय गेलो जॉयंट सर्वे तुजो. म्हणजे हेजो अर्थ कितें, तूं बाब यू आर अ व्हेरी डिप्लोमॅटीक पर्सन. तूं जॉयंट सर्वे कर म्हणटा न्ही, येवच्या टायमार तुजो फोन खंय आसा, स्विच ऑफ. तूं खंय आसा, कोवीड ड्युटी. अशें कोविडाक लागून कोविडाच्या लोकांक त्रास जाताच, पूण तेजो निमित्त घेवन तुमी कितलें अशें वाट लायता लोकांचें, खुबशें वाट लायता. यू आर नॉट डुईंग युअर ड्युटी एज सरपंच. नाव हें हांवें सांगलां. हाऊ मेनी फिल्ड्स, एक फामील आसा, आमी कितें आसा तूं पयलीं म्हणटाले की जुवारकार बाब आसा पळय तो बरो न्ही म्हणून, म्हणजे करप्शन कितें. आतां लोकांक कळून येतलें की जुवारकाराचे बाबान, जुवारकाराचे सोमनाथ जुवारकाराचे नंतर जो आयला पळय न्ही, तेणें जी वाट लायल्या पळय न्ही, म्हाका दिसता 10 जनरेशन्सांनी वाट लावना ताळगांवची, 10 जनरेशनां. हेज्या फुडें जुवारकार कितलोच परवडलो, इतलो नाशिल्लो.
बारीक कितें तर आसत ताका लोकांक म्हणीत कितें तें, बट इतलो नाशिल्लो. ही वॉज नेवर दीस वे. हो जो वाट लायता पळय ताळगांवची पयलीं द्वारकाराच्या नंतर आयला पळय तो मनीस वाट लायता पळय, तेजे अशें ताळगांवचें वाट केन्नाच लावना. भुरग्यां पोतान ते जाणट्या पोतान ते नेचरा पोतान सगळ्यांची वाट लायता, सगळ्यांची. सो देरफॉर हांव कितें म्हणटा बाब तुका आग्नेल बाब, तुवें आतां येद्दो व्हडलो तुजो प्रोग्राम केलो. हांव तुका आतां ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर दी एंटायर टीम तुका विचारता, हे जे प्रश्न तुज्या सुमार मांडल्या पळय त्या प्रश्नाचो तूं उत्तर दी, आन्सर दी आमकां. वी आर एंटायटल फॉर दॅट. वी आर एंटायटल फॉर दीज आन्सर्स. आतां आनी एक आसा, खूब जालें आतां हें. कितें जालें, आमी एवरीडे कितें करता, येता बसता उलयता, आमी कितें तरी करता झगडटा, आनी फायनली एंड रिजल्ट इज वॉट? एंड रिजल्ट इज यू बेक द केक एंड यू ईट द केक. एंड वी सिंपली वॉच एंड प्रॉब्ली वासान आमकां आनी कितें खावचें पडटा. आतां आमी कितें करपाक थरयलां सांगता तुका. आमी थरयलां तुज्या अगेन्स्ट काम करपाक. कोणाच्या? जो जुवारकाराक, जो सोमनाथ जुवारकार जो आमचो पयलींचो MLA आशिल्लो, तेज्या नंतर जो आयला मनीस हांगा ताळगांवान, कितें, आनी तो कोणाकूय हे करूं मागीर सपोर्ट करूं, तेज्या अगेन्स्ट ओपनली काम करपाचें आमी थरयलां. तेज्या अगेन्स्ट काम करतले, तेज्या अगेन्स्ट वावुरतले आनी तेका उडोवपाक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट करतले. सो देरफॉर डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड नाव. तुवें जाय तितलें यू टूक अस फॉर ग्रांटेड. दिस इज, यू मे से दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ वॉट एवर तूं कितें म्हण, बट वी आर वर्किंग अगेन्स्ट यू नाव डिरेक्टली मिस्टर सो एंड सो हुएवर यू आर. हांव तुजें नांव घेवंक सोदना, तुका पब्लिसिटी दिवपाची ना फुकटची कितें, पूण त्या मनशाच्या अगेन्स्ट आमी काम करतले. आमी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा. You better watch. Don't take us for granted. Do not take the people of Talegaon for granted. Do not take the farmers of Talegaon for granted. Overall, do not take the voters of Talegaon for granted. This time we are working for a change. हे खूप झाले आता. 10-15 वर्ष आम्ही अशेंच करता. Now no longer. We are working for a decisive battle against you. आग्नेल बाब सांग वचून. तू आयकता जाल्यार. ओके? Otherwise you can choose to be कितें म्हणटा तो आमचो आयकूंक ना आपल्या माजरा भशेन दोळे धापून दूध पितात, लोकांक कांय कळना. बट हे फाटी अशें जातलें अँड दीस टायम यू वील सी द चेंज. हुंदीर आनी तूं आग्नेल बाब दोगांयकूय दीस इज अ वॉर्निंग, दीस इज अ चॅलेंज टू यू कमिंग फ्रॉम मी एंड माय टीम दॅट वी आर गोइंग टू वर्क अगेन्स्ट यू. यू बेटर वॉच. डोंट टेक पीपल ऑफ तालिगांव फॉर ग्रांटेड. Do not take people of the farmers of Talegaon for granted. More importantly, do not take the voters of Talegaon for granted. We are coming for a decisive battle against you, both of you. And तुम्ही जे केला पळय न्ही, criminal nexus केला पळय न्ही in Talegaon, that criminal nexus has to be destroyed, and we are going to destroy it. It can be done only politically. It cannot be done otherwise. आमी नाल्यार अशेंच उरतले. आमचे वीत अशेंच चलत वचत चल्ला. आनी कितें तूं थंय एन्जॉय करीत आसा. रायट फ्रॉम किड्स टू एल्डर्स. तू एन्जॉय करीत आसा. तुजी ती हें कितें तें मौज मस्ती चालू आसा तुजी आनी तालिगांवच्या MLA ची कितें. सो देरफॉर दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू से. थँक्यू. लँड फिलिंग तो आसा पळय न्ही, तो बेसिकली इश्यू वॉज टेकन बाय मी एंड झेवियर. मागीर कितें जालें, मागीर देर आर सम थिंग्स फॉर वीच नाव वी हॅव डिसायडेड to do certain things. Right now we are not doing anything so far as that field is concerned, but that we have not abandoned. The issue is not abandoned. Issue we are going to take it up at the right time. That yes, लोकायुक्तान केस आसा पेंडिंग. लोकायुक्तान केस पेंडिंग आसा. आता जजूय म्हाका दिसता लोकायुक्त अपॉइंट जाल्लो आसा. So that time we are doing the needful there. We have not abandoned the issue. We have not abandoned the issue. वी हॅव नॉट अबँडन द इशू. आता दुसरी आसा, सी कितें आसता जेन्ना लढो आसता पळय न्ही, झगडटा पळय न्ही, लेट अस एडमीट इट टुडे. इट्स अ फॅक्ट दॅट दी ऑपोजीट सायड इज हॅविंग अ ग्रेटर से. मशिनरी सगळी तेंचे कडेन आसा, मॅन्युप्युलेशन ते करता सगळें, आनी टू सम एक्सटेंट दे आर बीन एबल टू सक्सीड. दे हॅव सक्सीडेड, नॉट दॅट दे हॅव नॉट सक्सीडेड. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज आमी जर नाशिल्ले न्ही जाल्यार ताळगांवान 2011 जो पळय फूल हें केल्लो पळय न्ही, कितें केल्लो सेटलमेंट केल्लो, सगळें सेटलमेंट केल्ली एज पर दॅट रिजनल प्लॅन. तें आजुनूय आसा पार्टली, तें जातलें आशिल्लें. आमचें टीम फॉर्मेशन सगळें बाकीचें सगळें कितें जावपाक जाय पळय न्ही इलेक्शनान चाललें आसा. मोर इम्पॉर्टंटली हे फाटी पणजे आनी ताळगांव इज टू बी वॉच्ड.
दोनूय सिटांचेर आमी अशी टफ फायट दितले कितें वी आर गोड वर्क अगेन्स्ट इन दीस 2 सीट्स आनी जे 5 सिटां येतली म्हणटा पळय न्ही पळयतले तुमी इन 2022 5 येता काय आनी कितलीं येतली येवची ना ती हांव ताका चॅलेंज येवची ना आनी ताका सांगता पयशे मोड तूं पयशे मोड जाता तितले मोड 1 कोट 2 कोट 3 कोट 4 कोट कितले जाता तितले मोड हांव तुका सांगता तुजी ताळगांवचे आनी पणजेचे सीट येवचे ना दॅट इज अ चॅलेंज टू यू लेट अस सी हाऊ मच यू आर तूं कितलो आसा तो पळोवया